राज्यान पर्यटन वाडोवपा खातीर म्हूण सरकार वेगवेगळे उपक्रम करीत आसता, मात थंय गेले जाल्यार पर्यटकांची निराशा अशी स्थिती. अशें म्हणपाचें कारण म्हळ्यार 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिसाचे निमतान सरकारान साळावली धरणांतल्यान ओव्हरफ्लो जावपी उदकाचेर तिरंग्याचें लायटिंग केलां. हो नजारो खूब सुंदर दिसता. सुमार 1 म्हयनो लोकांक हे पळोवपा खातीर उक्ते आसतले. हो सुंदर नजारो पळोवपा खातीर गोंयांतले आनी गोंया भायले पर्यटक साळावले धरणाक भेट दितात. मात हांगा येवपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. सांग्यार दाण्यावेल्यान हो साळावली धरणा कडेन वचपाचो मुखेल रस्तो. पर्यटकांची गर्दी आशिल्ल्यान गाडी खूब फाटी लावन लोकांक चलत धरणा कडेन वचचें पडटा. मात ह्या रस्त्याक एकूय स्ट्रीट लायट ना. लोकांक हातांतले मोबायलांची ही अशी फ्लॅश लायट पेटोवन वाट सोदची पडटा. ते भायर पर्यटकांची मोठी गर्दी जाल्ल्यान थंय ट्रॅफिकाची समस्या उद्भवता. सुवातेर ट्रॅफिक पुलीस आसलो, मात एकलोच रस्त्यार आसलो जाल्यार दोग गाडयेन बसलेले दिश्टी पडले. आमी आसा साळावली धरणार. हो दाट काळोख पळयात. तुमी जर साळावली धरणार गुगल मॅप्सा वरवीं येत जाल्यार हो काळोख तुमकां अणभवपाक मेळटा. हो आसा साळावली धरणार वयर डिरेक्ट पावपी रस्तो. ह्या रस्त्यार लायट ना, कोणाची जाग आसना. दोनूय वाटेन घनदाट जंगल. जरी ही धरणार वचपाक मेन एंट्री नासली तरी गुगल मॅप ह्याच रस्त्याचे लोकांक डिरेक्शन दाखयल्ल्यान चडशे पर्यटक तशेंच खुबशे गोंयकार ह्या रस्त्यार पावतात. लोकांचो फ्लो चड आशिल्ल्यान सुमार 1 किलोमीटर पयस गाडयो पार्क करून लोकांक ह्या काळकी रस्त्याच्यान साळावली धरणाची वाट धरची पडटा. एके वटेन धरणाच्यो तिरंगा लायटिंग जाल्यार दुसरे वटेन हो भयंकर असो काळोख. आन मान गोंयचे शान आशिल्ले सुंदर अशें साळावली धरण, तातूंत आशिल्ले बॉटनिकल गार्डन पळोवपाक गोंयभरच्यान तशेंच गोंया भायल्यान पर्यटक येतात. पूण साळावली धरणाचो उजवाड पळोवच्या पयलींच हो भयभीत काळोख लोकांक पळोवचो पडटा. कांय वेळार फामील तशेंच चलयांचो पंगड लेगीत ह्या रस्त्यान साळावली धरण पळोवपाक वतात. तेन्ना कितेंय वायट घडणूक घडूं शकता, म्हणून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाचेर लक्ष घालून हांगा लायटीचे खांबे घालून वाटेर उजवाड फाकोवचो. तशेंच हांगा अशें लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की योग्य अशी दिशा तकते नाशिल्ल्यान धरणार पावपाक लोकांची चुकामूक जाली. म्हणून योग्य अशे दिशा तकते सरकारान लावचे अशी तांची मागणी आशिल्ली. सरकार जेन्ना पर्यटन आकर्शणा खातीर उपक्रम राबयता तेन्ना बेसीक फॅसिलिटीज दिवप गरजेचें आसता. धरण पळोवपाक येवपी लोकांक जावं पर्यटकांक कसलेच त्रास जावचे ना हाची सरकारान देखरेख घेवची. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना